त्यांना जमीन घेतलेली, त्यांना किती तुम्ही न्हिदलेले? अरे गोंयकारा तूं न्हिदलेलो काय कितें? हो प्रश्न हांव तुमकां विचारना, हो प्रश्न सरकार आमकां विचारता, आमकां सगळ्यांक विचारता। सरकाराचो एक मंत्री एका प्रेस कॉन्फरन्साक आमकां विचारता की तूं इतली वर्सां न्हिदलेलो काय कितें, जेन्ना जमनीचे प्रश्न विचारता तेन्ना। हांव इतले दीस पळयता की अचानक लोकांक हिरवेगार दिसून कितें तरी दिसपाक लागला। हो प्रश्न फाल्यां तुमकां विचारपाक जायना आनी फाल्यां आमचें गोंय बरे तरेन राखून दवरपाक जाय जाल्यार आयज जागे जावपाची गरज आसा। आनी एक मेगा एक्सपो जावपाचो आसा, सगळ्यांत व्हडलो एक्सपो जावपाचो आसा दिल्ली हांगासर, जमनींचो एक्सपो। फ्यूचर इंफ्रा लेके आ रहा है गोवा का बिगेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो इन दिल्ली, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे ऑफर और बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो गोयच्या जे रियल इस्टेट आसा तांचो एक्सपो जावपाचो आसा, त्या खातीर आमी आयज सावध रावपाची गरज आसा। पळोवया खास रिपोर्ट। कोंकणीन एक म्हण आसा, न्हिदल्याक खंय उठोवप सोंपें पूण न्हिदल्याचे संवंग करपी मनशाक उठोवप खूब कठीण आसता। पूण हांगासर ही गोष्ट खूब वेगळी आसा। गोंयकारा तूं न्हिदलेलो काय कितें हो प्रश्न सरकार तुमकां विचारता आनी आयज हाजेर जाप कितें दितले तर प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाक जाय। त्यांना जमीन घेतलेली, त्यांना किती तुम्ही न्हिदलेले? हो प्रश्न फक्त एका रिपोर्टराक न्ही, जेन्ना आमी हे प्रश्न विचारलो जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ऑफ फॉरेस्ट एंड TCP ताका विचारलो की वेऱ्या सायडीक रेशमागूस सायडीक जे कितें चल्लां, पयलीं हिरवळ आशिल्ली आनी आतां ते तांबडेच दिश्टी पडटा, जाल्यार असो रिप्लाय मेळप हे फक्त रिपोर्टराक रिप्लाय न्ही किंवा आमकां रिप्लाय न्ही, जाल्यार पुराय गोंयकारांक रिप्लाय आसा की तूं न्हिदलेलो काय कितें इतली वर्सां। तुम्ही आताच उठल्या काय कितें? ना हांव एक विचारता, हांव बी गोंयचोच, हांव बी हांगासर एक राव एक मिनिट। हांव इतले दीस पळयता की अचानक लोकांक हिरवेगार दिसून कितें तरी दिसपाक लागला। पुण्याला मातसो राव, हांव तुका सांगता, हे जेन्ना सुरेश पळयकरान तेन्ना जमीन घेतलेली तेन्ना कितें तुम्ही न्हिदलेले? हांव एक विचार ना मातसो ना म्हाका एक सांग, तुम्ही हे 3 वर्सां पयलीं केन्ना विचारला प्रश्न? 3 वर्सां पयलीं विचारला। हांव जाला मंत्री आनी आतां जेन्ना विशय आयला म्हणून तुमकां सांगता, हे जे कायदेशीर जे कितें आसा, हांव कायदेशीर गोष्टीचेरूच उलयता। कायदेशीर जर कोणी तरी परमिशनां सारकी घेतल्यात तेजेर म्हाजे कडेन काय उरना ते फुडें कितें करपाक। जर कायदेशीर कितें ना आनी खंय तरी थंय लॅकुना आहा आनी योग्य तरेचे पेपर वर्क करूंक ना, तर हांव योग्य तरेन ते हांव डिसिजन हांव तेजेर घेवं शकता, कारण ते पयलीं दिल्ले परमिशन। हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ह्यो गोष्टी हाडलेले, म्हणून खंय तरी मनशांनी कॉशियस जावपाची गरज आसा। सरकाराचें काम कितें आसता? सरकार आमी निवडून सरकार दिता, असेंब्लीन वचप, बरे तरेचे लॉ करप आनी जे कायदे गोंयकारांक आनी गोंयाक सेव करपाक शकता अशे कायदे करप, म्हणून आमी सरकार निवडून दिता, तांचें काम हें आसता। पूण सरकारूच जर तुमकां एका टायमार विचारपाक लागले की तूं इतली वर्सां कितें करतलो, न्हिदलेलो, आमकां प्रश्न कित्याक विचारूंक ना, जाल्यार गोंयकारान सद्या विचार करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता हो प्रश्न सातत्यान फुडें येत रावतलो। 5 वर्सां उपरांत विचार करा की तुमी आयज जर खंयच्याय चुकीच्या गोष्टीचेर आवाज करूंक ना, जाल्यार हे सरकाराचें काम न्ही की बाबा ती चुकीचें घडटा तें बंद करप। हें तुजें काम, तूं न्हिदलेलो काय कितें, तुवें कित्याक विचारूंक ना, असोच हाजो एक अर्थ जावपाक शकता। सदांच गव्हर्मेंट सांगता की आमी ज्यो जमनी आसात त्यो जर कायद्या प्रमाणे जर आसा सगळे जाल्यार आमी काय करूं शकना म्हणून। पूण हे कायदे करता कोण? हे कायदे बऱ्या तरेन गोंयाक जे फायदेशीर ठरपाक जाय अशे कायदे करपाक जाय, ना की हे जे लॉबीज आसा, एक सर्टन लॉबीज आसा ज्यो हिल कटिंग करता किंवा डोंगर कापता किंवा झाडां कापता, अशा तरेच्या लोकांक हेल्प करता अशे कायदे करपाक जायना। एक लेख हांव वाचतालो ऑफ टायम्स ऑफ इंडिया ऑफ उत्तराखंड गव्हर्मेंट, हालींच एक तांच्यांनी लेख पब्लीश केल्लो, तातूंत एक आर्टिकल पब्लीश केल्लो, तातूंत टू चॅक इन्फ्लक्स ऑफ आउटसायडर्स उत्तराखंड गव्हर्मेंट टू मेक बायींग ऑफ लँड टफर, आनी हें म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा गोंया खातीर सुद्दां। अशा तरेचे लॉज कित्याक जायना? हातूर उत्तराखंड गव्हर्मेंट म्हणटा की म्युनिसिपालिटी एरिया भायर जे लँड घेता, कोणी प्रायवेट लँड घेता जाल्यार तांच्या खातीर खूब जे लॉ आसा ते खूब स्ट्रॉंग आसतले आनी फक्त कमर्शियल पर्पजाक जे एज्युकेशन म्हणा किंवा हेल्थ इंडस्ट्रीज म्हणा अशा कायंडचे जे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आसात तांकां फक्त परमिशन मेळटले, ते सुद्दां सगळे व्हेरीफाय करून असो हो लॉ हाडपाचो प्रयत्न करता उत्तराखंड गव्हर्मेंट। जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट, आमी गोंय सुंदर म्हणटा, सोबीत म्हणटा, इंटरलँड प्रमोट करपाचें उलयता, जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट हे कित्याक प्रमोट करिना?
आमी कालूच एक प्रोग्राम केलो आनी इतल्या बेगीन आमकां हो दुसरो प्रोग्राम करचो पडटा. ताजें कारण आनी एक आसा. कारण फक्त हो प्रश्न गोंयकाराक विचारला म्हणून न्ही, जाल्यार आनी एक प्रश्न जो सगळ्यात मोठो आसा तो म्हळ्यार ही एडवर्टिजमेंट. ही स्क्रिनीचेर तुमकां जी एडवर्टिजमेंट दिश्टी पडटा, आमी काय रिसर्च करताले तेन्ना ही एडवर्टिजमेंट आमकां दिश्टी पडली. 2 ऑक्टोबराक जो चाणक्यपुरी दिल्ली आसा थंयसर एक बिगस्ट गोवा प्रॉपर्टी एक्सपो जावपाचो आसा. आनी ताजेर जर तुमी जी टॅगलायन पळयली जाल्यार वेलकमिंग ऑल रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स ऑफ दिल्ली ह्या एक्सपो खातीर ते इन्वायट करता. आनी युजन इन्फ्रा हांचे एक इंस्टाग्राम हँडल आसा, ताजेर हो तुमकां एडवर्टिजमेंटूय पळोवपाक मेळटलो. दिल्ली एनसीआर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर, मैं ऋषभ जायसवाल फ्रॉम यूजन इंफ्रा. क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी जी की जयंती है और ड्राई डे है. तो इस बार आपका ड्राई डे नहीं रहने देंगे, क्योंकि यूजन इंफ्रा लेके आ रहा है गोवा का बिगेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो इन दिल्ली, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे ऑफर और बेनिफिट मिलने वाले हैं. तो आना कहाँ है? द ताज पैलेस चाणक्यपुरी. हमारी टीम करेगी आपका इंतजार. सी यू देयर. सो आता प्रश्न असा की येदे व्हडले एक्सपो गोंयच्या भायर भायल्या स्टेटींतले लोकांक इन्वायट करपाक जर येदो व्हडलो एक्सपो जाता जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कितें आसा आनी हे सगळे कायदेशीर जाता काय आयज जमिनी घेतले आनी मागीर सगळ्यो कायदेशीर जातल्यो. ह्यो गोश्टी खूब स्कॅरी आसा आनी हे गोंयकारान प्रत्येक गोंयकारान सद्या विचारपाची गरज आसा. एक गोष्ट आमी सदांच उलयतात की कायदेशीर, हे सगळ्यो कायदेशीर जाल्या, सगळ्यो कायदेशीर गोश्टी आसा, आपूण दिवंक ना, आपल्या पयलीं जो मिनिस्टर आसलो तांणी दिल्या, आपल्या पयलीं जे गव्हर्मेंट आसले तांच्यांनी दिल्या, हे सगळ्यो गोश्टी चालूच आसता, आमी आयकपाकूय मेळटा. बट आमी गव्हर्मेंट जे आयज चलता ताका प्रश्न विचारता की आयज जे कितें जालां तें इलिगल जालां जाल्यार ताजेर कारवाय कित्याक जायना. जर लॉ आनीक कडक करपाक जाय जाल्यार ते कित्याक करनात, हे काम गव्हर्मेंटाचें आसता, ना की फाटल्या गव्हर्मेंटाचेर घालप. आयज जर कितें चुकलां अशें दिसता, गोंयकारांक दिसता, जे तुमचे कडेन पावयता गोंयकार की ह्यो गोश्टी बऱ्यो जावंक ना, जाल्यार हें तुमचें काम आसता की बरे तरेचे लॉज एसेंब्लीन करप आनी ते इम्प्लिमेंट करप भरपूर गरजेचें आसता. आजकाल आमी 39A 17B सारकिल्यो इतले एमेंडमेंट पळयता, पूण रिजनल प्लॅन नोटिफाय कित्याक जायना? ते पब्लीक हियरिंगाक वचप प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर, जिल्ला लेवलाचेर सुद्दां हे पब्लीक हियरिंग जावन नोटिफाय जावप भरपूर गरजेचें आसा. पूण फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं जे रिजनल प्लॅन आसा ते नोटिफाय जाल्ले दिश्टी पडना. ते कित्याक जाता? आनी ह्याचे एक गोश्ट म्हणून 39A सारकिले किंवा 17B सारकिल्यो गोश्टी एमेंडमेंट आमकां पळोवपाक मेळटा, जे बॅकडोर एंट्री थारपाक शकता फॉर मेनी सेटलमेंट जे केसीस असतात ताज्या खातीर. आमी आतां इतल्यो नो डेव्हलपमेंट स्लोप किंवा ऑर्चर्ड लँड पळयतात किंवा आनीक जायत्यो अश्यो जमनी पळयतात, पॅडी फील्ड लँड पळयतात, जे कन्वर्ट जाता इन सेटलमेंट लँड. कश्यो जावपाक शकता? तुमकां खबर आसा थंय रान आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, थंय पॅडी फील्ड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नो डेव्हलपमेंट झोन आसा. अश्यो जमनी सेटलमेंट झोनान कश्यो जावपाक शकता? तुम्ही म्हणटले की हो कायदो आसा, कायद्या प्रमाणे सगळे जाता, पूण हे कायदे असे कित्याक करतात जे येदे व्हडले जे रियल इस्टेट जे कंपनीज आसा किंवा ज्यांचे वायट इंटेन्शन आसा तांकां फायदेशीर ठरपाक शकता, ना की गोंयाक आनी गोंयकारांक फायदेशीर ठरपाक शकता. हे आयज जर तुम्ही विचारूंक ना हो प्रश्न जाल्यार नक्की हो प्रश्न फाल्यां गव्हर्मेंट, हांव फक्त एक मिनिस्टर म्हणिना, हो मिनिस्टरान जरी विचारलो जाल्यार मिनिस्टर हे गव्हर्मेंट आसा आनी हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकाराक विचारला की तूं न्हिदलेलो काय कितें? तेन्ना जमीन घेतलेली तेन्ना कितें तुमी न्हिदलेले? हो प्रश्न एकदा विचारला आता, फाल्यां परत परत विचारतले. 4 वर्सां पयलीं तूं कितें करतालो, 5 वर्सां पयलीं तूं कितें करतालो? जर तुवें आयज आवाज काडूंक ना जाल्यार आनीक 4 वर्सांनी हो प्रश्न तुका विचारतले की तूं न्हिदलेलो काय कितें? गोंयकारा तूं न्हिदलेलो काय कितें? होच आयचो आमचो टायटल सुद्दां आसा की गोंयकारा तूं न्हिदलेलो इतलीं वर्सां. म्हाका दिसता हो प्रश्न खूब गंभीर आसा. एक मिनिस्टरान एका गोंयकाराक किंवा अशे आमचे कितलेशेच गोंयकारांक विचारप हो एक गंभीर प्रश्न आसा आनी गोंयचे फुडार कितें आसा, गोंयचो फुडार कितें आसा हाजेर विचार करपाची गरज आसा. हो जो एडवर्टिजमेंट आयज तुमच्या मुखार आमी दवरलो तो फक्त एक एडवर्टिजमेंट न्ही, जाल्यार गोंयच्या जमनीचो एक एक्सपो जाता आनी तो सुद्दां दिल्ली सारकिल्ल्या एक मेगा रियल इस्टेट कंपनीज जंय आसा थंयसर जाता. तर गोंया खातीर कितले भयभीत आसा. आयज आमचे गोंय, फाल्यां तुमी कितें करतले काय? आयज आमचें गोंय अशें आसा, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या नातवांक दाखोवपा खातीर गोंय उरतलें काय?
हो प्रश्न नक्की प्रत्येक गोंयकारान विचारपाक जाय स्वताक पयलीं. काय आमचे वोट मारले, काय आमचें काम जालें इतलेंच आमी चिंतता. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचेर प्रश्न विचारात, सरकाराक विचारात, तुमच्या MLAक विचारात, तुमच्या तुम्ही जे पार्टीक सपोर्ट करता ते पार्टीकूय विचारात. ते खंयचीय पार्टी जावं, हांव म्हणटा BJP आसा, काँग्रेस आसा, आप आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, सगळे पार्टीक विचारा की तुमचो रोल कितें आसा गोंय वाचोवपाक. हो प्रश्न विचारात, जाणे करून फाल्यां कोणी तुमकां प्रश्न विचारपाक जायना, गोंयकारा तूं न्हिदलेलो काय कितें.